जी आयज अशी घटना घडलेली आसा जी आमच्या देवस्थानाक 50 वर्सां जाल्ली आसा आनी ती अशी जाल्ली आसा घटना की पयलींच्यान तशीच आमच्या फाटल्यान एक जागो आसा तितून कोण तरी आयज असो सर्वे कितें तरी हे करपा खातीर येयल्लो आसा ती आमकां नोटीस येयल्ली आनी ती आयज आमी सगळे जाण तेज्या खातीर हांगा जमलेले आनी ती सर्वे करता आसतना काल 2 दीस पयलीं त्या हेका रानाक जी आमची झाडां आसली आदली ती सगळी कातरून उडयल्यात उलपयल्यात आनी आमची नश्ट पर्यावरण नश्ट केला तेंच्यांनी नैसर्गिक संपत्तीचो ऱ्हास केला नैसर्गिक हे आमचे नश्ट करून उडोवन ते आतां प्रोजेक्ट थंय घालूंक सोदता अशें आमकां वास येयला आयज ते डिमार्केशनाक आमकां हांगा राफयल्या तेंच्यांनी आयज डिमार्केशन अजून काय पावूं ना डिमार्केशन करपाक आतां ते येतले तेन्ना आमी सगळे हांगा गांवकार महाजन तशेंच भक्तगण जमलेले आहा. अध्यक्ष बाब हे बाबतीत थळावी पंचायत जी आहा त्यांच्याकडे तुमचे उलोवप जाला आमी तांकां नोटीस सर्व केल्ली आसा